नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्णा. पुरा जनक आयच्या सेशनाक स्वागत. तुम्ही पुरे सगळे भगवद्गीते डिटेल जाऊन शिकल्यांची ताजे अर्थ समेत ऐकत असेल यांची म्हण लेखता. आयचे सेशना नाव शास्त्र वज्जूचे वज्जूचे इम्पॉर्टन्स तशी मेघलागे एक बुक असा. हांव हांतू दाखोनो तुमका एक एक पॉइंट सांगता. हे पुस्तका नाव यू मस्ट रीड म्हणून सांगून हे श्रीला प्रभुपादान दिल्लेले विंगड विंगड लेक्चर आतो आणि त्यांनी बरेलेले पत्र ಅದಕ್ಕೂನು ವಜ್ಜುಚೆ ತಸಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ कळलेले एक 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 सन सन कोट सन 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 एक दोन तीन लाईनाचे कोट असले सगळे बुकांतू तितले तितले असले तशी त्या बुकात कोण वज्जूचे इम्पॉर्टन्स प्रभुपादान कशी म्हणला म्हणून आम्ही पळया. लास्ट कवर पेज अंतू प्रभुपाद चैतन्य चरितामृताचे मध्य लीलाचे एक पर्पटांत बरेताची सांगताची कोण पुरे कृष्ण भक्ती चळवळींतू असाची भाग घेवच्या आलोचन करताची ना भाग घेतला ऑलरेडी त्यांनी पुरे आम्ही ट्रान्सलेट केलेलं तसले सक्कड बुक वय वज्जुकची कंची पुरे एस्पेशली ब्रॅकेटांत बरेला श्री चैतन्य चरितामृत श्रीमद भागवतम आणि भगवद्गीता आणि विंगड सक्कड बुक वज्जुकची ना जला कसं जतके अदरवाइज आफ्टर सम टाइम दे विल सिंपली ईट स्लीप अँड फॉल डाऊन फ्रॉम देअर पोझिशन. ना जला कसं जतके तांगेले एक भक्तीचे पोझिशन कसं आयला ते दकोनो पडताची पतित जावचे चान्स असता. तसे जाऊन आम्ही भक्तीचे एक खंयची लेवल आसाची त्यान दकोनो मुखार वचका जाल्यार एडवान्स जावका जाल्यार इम्पॉर्टंट कसन विषय म्हळ्यार शास्त्र वाजूचे. आता चेडू स्कूल आवताची स्कूल वच्ची पुढेची आता तिन्ही क्लास की चारही क्लास खंयचे क्लास असो वच्ची पुढेची तांका टेक्स्ट बुक दिवन आसताची तांगेले पाठा पुस्तक नोट्स पुस्तक फस्ट दिवन आसताची फस्ट डे बत्तानाची बैंड घालून पुरे चंद कोण तांनी वर्क म्हळ्यार स्कूला शिकोची पुढेची तांनी बुक दिवन आसताची. तशीची भक्ती करका जाल्यार भक्ती येवची पुढेच आमगेला बुक असका आमगेला बुक असला मात्र आम्ही ना जाल्यार कसं करता असल्यार 4 दिवस मात करचे बुक कसून आम्ही कसं एक ज्ञान घेताची ते बद ज्ञान आमक वर्ता आमक आनीक ते मुखार मुखार वर्ता. आता स्कूलाक फस्ट तांगेला बुक असता मागीर तांणी टीचरान सांगचे आयकताची ना कितले तांकां ते बुक दिवन बेस करे यूकेजी चेडू की एलकेजी चेडू कितले ते बुक दिवन कितले बेस करेल्यार वे तांणी जावन तांणी वाजूच्याक शिकच्याक जायना तांणी लेखता जो कितले दट बुक म्हाका जात वाजूच्याक कसं कळना तांकां एक टीचर जावकाची त्या टीचरीन क्लासांतू पाठ करता ते पाठ केलेले मात्र ऐकून तांणी कितले आयकोन आयकुवची पाठ केलेले मात्र आयकल्यार पावतवे ना तांणी घरा येताची ट्युशना वताची ट्युशनान टीचरान वापास पाठ करचे पाठ केलेले मात्र आयकल्यार पावतवे ना घरा येयलेंची युट्यूबांतू ताजे लेक्चर पळयले ते क्लासाचे कस की पाठाचे एज पळयले म्हणले का तेंच पळयले ते मात्र आयकल्यार जातवे ना तांणी कसं करका तांक दिल्ले टेक्स्ट बुक कसं आसा ते ओपन करून वाजूका सेल्फ स्टडी करका वाजिले येतना हो टीचरान म्हणाल हे 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 अशी अशी हे हे पॉइंट हे जलकुळे हे जलकुळे हे अशी फॉर्म्युलास अशी सॉल्व करका म्हणून तांक पुरे कळता तांणी जी एक्सपर्ट जाताची परीक्षेत कसं प्रश्न गेल्यार भाई तांकां सांगूक रेडी असताची बरोचे रेडी असतात लायक मार्क लायक जावन फलितांश येवचे चान्स असता. खाली ऐकल्यार मात्र वय पावना खाली बुक घेऊन दवरल्यार वय पावना दोन्ही जावका तशें जावन हे भक्ती म्हणाल वय तशीच कृष्ण म्हणता 17 अध्यायांतू आणि अनेक एक अध्याय 2 पंथा म्हणता कृष्ण स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते
आमगेले आम्ही कसं करता स्वाध्याय स्व म्हणारी सेल्फ अध्याय म्हणजे स्टडी सेल्फ स्टडी करका खंयच्याचे शास्त्राचे स्व अध्याय करका कितले तुम्ही ऐकयाची आम्ही वाजूच पासून त्या मन आवच्या ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲ म्हणलेक्ताची सम कळला म्हणलेक्ताची जलारी त्यान अर्ध्यांत रपका नव त्या रपका जाल्यार आम्ही कसं करता की कृष्ण म्हणता स्वाध्यायाभ्यसनम चैव आम्ही बुक घेवन सेल्फ स्टडी करपाची त्या सेल्फ स्टडी करका जाल्यार फर्स्ट कसं असतं आमगेला की आमगेल पाठपुस्तक जाऊ का नव हा तशी आमगेल्या भक्तीच्या जीवनाच्या पाठपुस्तकाची आमगेले भगवद्गीते गेला वाजून वाजून चपात जाऊन गेला ते प्रिंट समेत गेला भगवद्गीते भागवत आणि चैतन्य चरितामृत फर्स्ट प्रभुपाद म्हणताची हंगे कोट असं ते खंयचे एक्झॅक्टली म्हणे हुಡುಗಸ್ ना कಡೆ दिला म्हणतात प्रभुपाद भगवद्गीता इज एबीसीडी ऑफ भक्ती कशी LKG UKG प्री-KG प्रवर्तन नर्सरी ते पुरे किंडर गार्डन वचून शिकचे मी एबीसीडी भगवद्गीता भक्तीचे एबीसीडी मागिरी भागवतम ग्रॅज्युएशन डिग्री पुरस्तना भागवतम ग्रॅज्युएशन तज्जी पोस्ट ग्रॅज्युएशन हंगवर्णी चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD कितली की जनाक भगवद्गीताची हो कितलं वॉड नॉलेज म्हणून दिसता जाल्यार भगवद्गीत खाली एबीसीडी भागवत कसं की ग्रॅज्युएशन चैतन्य चरितामृत हई क्लास अति शुद्ध भक्तांगेल मात्र काणीतन तशे अति हई उच्च स्तराचे भक्तीचे भावाचे प्रकट जावचे तसल पुरे अशी काणी ते पुरे भारी एक आस्वाद करती तसले काणी तशें जावन प्रभुपाद म्हणताची every respectable person must have ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ व्यक्तीयलगी कंपल्सरी कसं असतं की हे तीन पुस्तक आस्कची त्यांनी म्हणलेलं इन जनरल पुरा गौरवान्वित व्यक्ती म्हणतरी तांगेले एक चळवळीन तेतरी तांगेले एक आमगेले गौडिय परंपरेन तेतरी जग पुरा स्टार्ट करतरी आम्ही पुरा भक्तांग अंतू कंपल्सरी हे तीन बुक दवन घेवपाची ताजे विंगड सांगसान बुक पुरा आसा राजविद्या इजी जर्नी टू अदर प्लॅनेट्स धर्म जशे मस्त पुरे बुक आसा ते अंतू कंपल्सरी ताजे पशी पूड फर्स्ट कसं की भगवद्गीता भागवत आणि चैतन्य चरितामृत हे तीन पूर जन कंपल्सरी आसका असलारी ना वाजू का म्हण दिसचे कितली जन भगवद्गीता वाजून जायनी आणि कोण भागवद्गीता कोण वाजितो अय्यो 8 बुक कोण जाय म्हणून लेखताची जाल्यार केदना एक बुक असता ते तशी थंय असता केदना 8 बुक असता तदना ಒಬ್ಬ इतली बुक मेगल लाईफान वाजून जातवा म्हणून दिसता आणि तांका वाजुका 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 म्हणून जोर प्रेरणा येता तितलेने 8+9 चैतन्य चरितामृत 9 बुक असे तशे जितले बुक असतानंतू वाजुका म्हणून ऑटोमॅटिक आमका प्रेरणा येता तशी पूरे जनांना हे घेवपाची पळया हे प्रभुपादान नव तांगेले जीवाचे जीव सोडचे लास्ट उसिरतय त्यांनी हे भागवताचे भावार्थ भरेला कसला हे नमुने बरोवन आसता पुरो रेस्ट घेवचेना दिसिल्वे उसीर काडूके जायना त्यांनी कितले मट क्रश जावन आसिले म्हळ्यार तांगेले हाड्डाक चर्म लागताच की म्हणले तितले मट हे जावन त्यांनी बेडरिडन जावन हांतलार पडून गेलेलेची तसले कंडिशन हांवें उल्लोवच्याक पळय जायना कष्टारी त्यांनी डिक्टाफोन अंतू भागवतमाचे भावार्थ दिवचे अगती कसं आसले कसं म्हळ्यार एमर्जन्सी कोणाक प्रभुपाद एमर्जन्सी नाही आमका पुस्तक दिवची एमर्जन्सी कसलाक म्हळ्यार ते पुस्तक वाजिल्यार मात्र जनाले जीवनांतू क्रांती येवचे ना हांव मेगेले म्हणाल भवरोगांतूची आम्ही वापस वापस ते जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्रांतूची भोंवत असताची
ते भोंची रब्बोका म्हणजलारी वेदव्यासाक नारद मुनी म्हणता नारद मुनीन वेदव्यास लवतार जल्लेलेची तनका कलियुग त्रिकाल ज्ञानी तन्नी कलियुग जन काही पेद्द मळ पेद्द तंका कसने मंद भाग्य मंद सुमंद मते यो तंक एक भाग्य ना कसने सांगील उडगासदवरच्या जायना तांका मेमरी पवर ना ताजे पशी चड कसं म्हळ्यार तांका देवाल बग्गे कळका म्हण आशी समेत ना केदन पळयला लढाय मारनु मेगेले म्हण लढाय मारनु बेस्ताच विना तांक तांगेल पुरे अवस्थ पळोवन वेदव्यासाक बेजार जावन तन्नी एक अवतार घेवन देवूची वेदव्यासाले एक अवतार घेवन एत्ताची येवन वेद विंगडण करताची वेद विंगडण कोर्नवय ते वेदव्यासाक संतुष्टी जाल्लेल ना कडे तन्नी लेखताची पुरा जनाक अर्थ जावच म्हणके हे वेदाची पुरे आनीक सरळ करका म्हणून उपनिषद बरयताची 108 कडेरी 17 पुराण बरयताची उपपुराण बरयता ते 17 पुराण महाभारताचे 1,00,000 श्लोक 1,00,000 श्लोकाचे 700 श्लोक पार्ट भगवद्गीता तांचे महाभारताचे एक पार्ट तांतूल एक उपनिषद पार्ट श्रीमद भगवद्गीतासु उपनिषत्सु म्हणताना ताजे एक पार्ट आहे भगवद्गीता तशी हे बोरोन वय ते वेदव्यासाक संतुष्ट जायनी कडेरी तांनी लेखताची सरस्वती नय ತೀರ ನಬ್ಬುನ್ ಕಸಲಾಬ ಅಶಿ ಜಲ್ಮಕ ತದನ ತಂಗೆಲ್ ಗುರು ನಾರದ ಮುನಿ सांगता कसला म्हळारी तू जन कसं जाव का कलियुग जन फर्स्ट कन्फ्युजन असं म्हणून गोतस तांक एक्झॅक्टली कसं जाव का म्हणून सांगून तू दिवची सोण तांगेल कन्फ्युजन अनेक चढ कोण सोडला कंद पुराण शिवपुराण पद्मपुराण गरुड पुराण अनेक नमने नमने पुराण बरोवन कन्फ्युजन चढ कोण सोडला तांका एक तू बरोक आशिल्ले देवाल बग्गे तू तांका धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरे बग्गे सांगून कन्फ्यूज कोण सोडला तांनी ते मिसअंडरस्टँड कर चान्स कंडापटी अस ताकाची तांनी म्हणता नारद मुनी म्हणताची तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो अस्मिन् प्रति श्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य गुणांश यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव तद्वाग विसर्ग जनता अघ विप्लव जनता सगळे जन कलियुग जनाले अघ म्हणणार पाप पाप पुरा वच्च का म्हण जलारी विप्लव म्हणा क्रांती रेव्होल्यूशन सगळे तांगेल जीवनांतू सगळे कलियुगाचे मानव समुदायाक समाजाकची सगळे क्रांती येऊ का म्हण जलारी तू कसं बरो का म्हणारी देवाले नाम रूप गुण लील वर्णन कोण बरो का ते कसला बरो का म्हणा त्यांनी वाजू का त्यांनी केदन त्या वादिताची त्या वादितान अस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्ध अबद्ध म्हणा तप्पू श्लोक तप्पसणार वाढना तू बरलेलंतू प्रति श्लोक तप्पसणार वाढना त्यांनी वादिताना श्लोक कितले तप्पसो विसर्ग आहा हूं कसने तप्पस काही वाढना तर कसं जात की आमगेले इंटेन्शन पळोवचे भाव पळोवचे देव देव सांगता तू विष्णवे नमः म्हणल्यार वय एक पुण्य विष्णाय नमः म्हणल्यार वय एक पुण्य ते भक्तांगेले भाव पळोवचे भावग्राही जनार्दन म्हण त्या श्लोकांत येता ते भाव मात्र पळोवचे ताणे विष्णाय नमः म्हण तप्पू म्हणल्यार वय वाडना तागेल भाव कसं नाही देवाल विष्णूल नाव आपोका म्हणून आशिल्ले तशी तो तुमका भगवद्गीता भागवत वाजूका म्हण कसं एक भाव असं त्या मात पळोवचे ओ तू वाजूलेलं ते तप्पू जाल्ले अश म्हण अशे अर्थ आशिल्ले तशें असं ते पुरं पळयना देव देवान कसं पळोवचे भाव मात्र पळोवच निमित्त इतले तप्पू जाल्यार वय वाडना आमगेल जीवनांत क्रांती जावका म्हण जाल्यार आमगेले शास्त्र वाजूकाची ताकाची प्रभुपादन त्या नमूने एमर्जन्सी कोरनु तांणी तांगेले जीवनाचे लास्ट उसिरतय तांणी आमकां एक बुक्क दिवचे खातीर तांणी तितली मोठा प्रयत्न केला म्हळ्यार तुम्ही आलोचन करा तांणी कसं मार्केटिंग करच्याक म्हूण केल्ले हाजे निमित्तान दुड्ड मेळटवे नाही कसला म्हळ्यार आमगेल जीवनांतू क्रांती येवका भक्ती म्हळ्यार प्रति एक जनांतू ते स्थिर जावन रावका हे प्रभुपादाल बुक्सांतू कसं स्पेशालिटी म्हळ्यार ते फिलॉसॉफी कसं असं तत्व कसं असं ते कशी असं तशी म्हणला
क्लियर कट तांतू तुमकां डाऊट ना कशी असं तशी यथारूप ताजे नाव भगवद्गीता यथारूप भगवद्गीत मात नाही भागवत चैतन्य चरितामृत पै यथारूपार तांणी प्रेझेंट केला आमकां दिला हाजी निमित्त अवश्य बरयला जन कसं लेखताची आमकां तिरस्कार करताची अशी स्ट्रॉंग मेसेज दिल्यार कशी जाता तश पुराय आलोचन करनी विंगडाल म्हणके तांणी चेंज करनी निराकार अन्य म्हण कसं नाही घालनी ताजवेर तांणी प्रति श्लोकाक तुम्ही भगवद्गीतेन पळोवन अशा पुरशी भागवतांत आसा चैतन्य चरितामृतांत आसा प्रति श्लोक संस्कृतारी त्या वेदव्यासान बरयलेलो ओरिजिनल श्लोक त्या कितले जनां वाजूचे येना म्हूण इंग्लिशार आसा इंग्लिशार बुक जाल्यार इंग्लिशार आसा तमिळार जाल्यार तमिळार आसा कन्नडान जाल्यार एक पंथ आसा संस्कृत म्हणना तशी इंग्लिशार कडे त्या श्लोक आमकां अर्थ जायना म्हणून प्रति पदाक अर्थ आसा कडेरी ताका अनुवाद आसा मागीर भावार्थ म्हणून दिला ಭಾಗವತಂತೂ 18,000 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇತ್ಲಿದಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ 700 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇತ್ಲಿದಿಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂತೂ 13,000 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ तितलिदिला तशी तितली पुरे तांणी दिला बरोच्या कितले टाइम घेवन अशा पुरो आलोचन करा आम्ही वाजूच्या कळचे यो जतकी ना एक बुक 8 बुक एशी तशी म्हणटाची तांणी बरोच्या कितले एक कष्ट घेवन अशा पुरो त्या वय तांणी बरोच्या स्टार्ट केलेलेची तांगेले मोदी प्रायर ते मागीर तांणी कितले 9 वर्ष की मात्र आशिल्लेंची तांत मध्येंतू 108 सला सगळे प्रपंच भोवलेंची विंगड कितली की जनांक भक्तांक पुरे हँडल करचे आशिल्ले कितली की देवस्थान सेंटर मॅनेज करप आशिल्ले कितली की फार्म कम्युनिटी पुरे मॅनेज करप तांत मध्येंतू इतले बुक बरयला म्हळ्यार आलोचन करा तांणी दिवसाक 1-1.5 गंटे 2 गंटे न्हिदोचे चड म्हळ्यार व्हरलेले पुरा टाइम आमकां दिला आम्ही इतली जावन वय आम्ही खाल ऐकताची वाजिनाची म्हळ्यार कशी जावन आसता तांकां बरोच्या कळीत ताकाच इतली सगळे बुकांत यू मस्ट रीड म्हण प्रभुपाद लमताची पुरा जनाक लमताची कसला म्हळ्यार आमगेले एक तत्व कसं आसा ते स्ट्रॉंग जावन अर्थ जावका म्हण जाल्यार आम्ही शास्त्र वाजूकची Therefore, we require to read books. Bhagavatam is full of topics of Krishna and his devotee. And Bhagavad Gita is full of instruction given by Krishna. Why don't you talk about that? आम्ही त्या सोनो विंगडुलचना कसं नाही कोणाला मिळेल तदना पुरे आम्ही कसं उलकके भगवद्गीता भागवत चैतन्य चरितामृताचे जितले विषय त्या उलक विंगड विषय उरलेल्यार कसं जाता प्रजल्प जाता तशी आम्ही सगळं वेळ तत्व उलोवन बेस जाता पुराय जनाक ओडोड तत्व सांगचे जायना ताच्या बदला आम्ही पुस्तकां बग्गे सांगेत तांकां अशी आसा तुम्ही घेवेत घेयाची तुम्ही वाजियाची हे वाजून कितली की जनां जीवन इम्प्रूव जाला तुम्ही वय पळयाची म्हण सांगून हे पुस्तकां बग्गे सांगता तशी तांणी तांकां केदन कोणा लागी बुक आसता तदन तांणी वाजिताची एक ना एक दिवस वाजितात तांणी म्हणणे कोणे एक दिवस वाजिताची प्रभुपाद म्हणताची माय बुक्स आर टाइम बॉम्ब म्हण म्हगेल बुक टाइम बॉम्बशी केदन ते ब्लास्ट जाता म्हण कळना ब्लास्ट जाल्यारांतू त्या घरांत ओड भक्त जावचे तशी तांणी एक क्लियर कट मेसेज दिला ऍज इट इज यथारूप जावन दिला आणि प्रत्येक क्लॅरिटी क्लॅरिटी पुरे एकदम लायक करून दिला तांणी तांगेल ओन जावन कसं नाही बरयलेलं ना तांणी सगळे गुरु परंपरे देखून मेळलेले तसले तत्व विंगड तांगेले गुरु महाराजान म्हणलेले तसले पुरे वट करून तांतू बरयलेले निमित्त आम्ही त्या केदन वाजिताची आमकां तदना आमगेले गुरु परंपरेचे आशय कसं प्रभुपादाला आशय कसं हे खंयची कॉन्टेक्स्टार आयला हांतू कसं म्हणून सांगता असाची केलो पुरो काणी आसता आमकां एक्झॅक्टली अर्थ जायना तदना ते कशी विंगडाक पुरो रिलेट जाला म्हणून फुल्ल भगवद्गीते कशी रिलेट जाला म्हणून भागवतांत परपटांत पुरे कितले लायकोन सांगला म्हळ्यार एक पंथ ते कोणे वाजिल्ले म्हण जाल्यार तांणी भक्तीन तूं स्थिर जावन आसता कोण तांणी फॉल डावन जायना पतीत जायनाची खंयची एक मायावादी येवन कोण कसं येवन उरलेल्यार वय तांकां समजावन म्हणची तसले एक ताकद येता तुम्ही खाली कोण ऐकत असता विंगड जनाले लेक्चरर तांकां बरी तितली ताकद आसा तांणी लेखताची यो कितली पुरो गोतस हक्को कसो विद्वत आसा कसो बुद्धंत कितली पुरो श्लोक गोत आसा अशी पुरो लेखताची जाल्यार केदन वाजिताची
तदन वाजून 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 तन्नी वय तशी जाताची. ऐकूचे वाजूचे दोन्ही असल्यारंतू ते तांगेले भक्तीचे मुखार वच्चे स्पीड भारी चढ असता. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले क्लास पुरे अभय चरणारविंद जावन असताना प्रभुपादानं फर्स्ट चंदुकोन ऐकूचेसील बैसून काय अर्थ जायनासील की प्रभुपाद म्हणटाची म्हाका कसं नाही कळनासील ही टॉपिक असले म्हाका कसं नाही कळनासील जाल्यार वय हांव चंदुकोन बैसून ऐकूचेसील हांवें दौड उठोन वचनी तशी खाली ते ऐकूच पळोवन असना भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराक भारी खुश झाले. त्यांनी प्रभुपादाक फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन दिताच कसं नाही तू मेगेले तू कसं नाही दुड्ड मेळ्ळी कुडले बुक प्रिंट करी म्हणून. बुक कसला प्रिंट करचे जनान वाजू का म्हणून बुक प्रिंट करी दुड्ड मेळकुळे बुक प्रिंट कर आणि तू कसं कर म्हणारी पूर आमगेले ज्ञान पुरे इंडियन लँग्वेज असते तदन तांगेला बेंगॉली असले ते पुरे इंग्लिशार बरय म्हण सांगताच. तदन प्रभुपादान आर्ग्यू करेसिले म्हाका बेंगॉली हांव एक्सपर्ट हांव बेंगॉली शिकिलो म्हाका इंग्लिश तितले ना तशे प्रमाणे तसिले ना गुरुला आज्ञ पालन करचे खातीर त्यांनी पूरा इंग्लिशारी बरयले दुड्ड मेळत मेळत तदन पुरे प्रिंट केल्ले कसला म्हणारी त्या वाजून हो दೊಡ್ಡ भक्त जावका तांणी फॉरेन वत्तान वय तांणी वेल्लेल कसने 600 बुक भागवत 600 बुक भागवत ಓರ್ನು ತನ್ನಿ ದಿಲ್ಲೆಲ್ ಕಂಚಿ ಜನಾಂಕ ಕೋಣ ದೇವಲ್ ನಾವ ಐಕನಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಗೊತ್ತುನ ಭಾರತ ಅಂಜಲರಿ ಪ್ರತಿ ರೋಡ್ ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ಸ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ಸ ರಾಮಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ಸ जलरी तई कोणाके ಗೊತ್ತುನ तशी एक देवस म्हणून गोत ना तसल जनाक भागवत पुरे दिवनो असाधू साधू तो दायन सनातन गोस्वामी म्हणताय हे पुरे शास्त्रच नव्हे साक्षात कृष्ण असाधू जनाके साधू करतले गाये मांस खातच असेल हिप्पीस जनांक तांणी साधू करूत असेल शक्ती असेल ते भागवताक तसल एक आमगेले एक ग्रंथ म्हणाले साधारण ग्रंथ नाही ते साक्षात कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वाश्रयाश्रय प्रति श्लोक प्रति अक्षरे नानार्थ कया कृष्णा काही भागवता काही व्यत्यासू ना तशी त्यांनी कसं नाही भागवत ओंदिल्ले मागीर 2 वर्षां कोणकी निमगे लेखले माताजी हंग कंची भगवद्गीते रेफर करचे मस्त भगवद्गीते प्रभुपाद म्हणता 650 850 एडिशन असं भगवद्गीते कंचे लायक ना कंचे यथा रूप ना कंचे असं म्हणारी हावा बरयता भगवद्गीता ऍज इट इज म्हणून तदन तांणी मागीर बरयले. तशी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसेज सांगेल असं भावार्थांत जो ते अनुवादांत जो पदार्थ पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड यथारूप क्लियर कट लायक क्लॅरिटी दिवन चंदकोन सांगील असेल निमित्त आमका ते शास्त्राचे ज्ञान कसं असं करेक्ट कळता. आता मार्केटाक गेल्यार गीता प्रेस अन्नेक म्हणून सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ 18,000 ಶ್ಲೋಕಾಚೆ इतली सान बुक श्लोक प्रिंट केला करू गेल्यार इतली दाटपणी जाता ते ना कसं की सानव करू वचून एक अनुवाद एक लाईन 2 लाईन करू वचून यथारूप ना तंतु त्या बरयलेले मायावादीन अभक्तान खाली ते पुरे वाजून कोणी भक्त जायनाची बद शास्त्र म्हणारी खंय कोणाल दुखून वाजू का कोणाल दुखून ऐकू का म्हणारी शुद्ध भक्ता दुखून ऐकू का गुरु परंपरेंत येऊनच का तदना ताजे इंपॅक्ट हाई असता. आमगेल पळय प्रभुपादाल बुक्स वाजून कितले फोटो लक्षानुगटले भक्त जाल्यांची कशी कसला म्हणारी ते कसं बरयला ते भारी एक ऑथेंटिक असं भारी एक शास्त्रबद्ध कसं नाही गुरु परंपराबद्ध असं तश जावन ताजे इंपॅक्ट खंडापटी हाई असता. अर्थ जाव जायनाशी असं ते वाजूका तू एक कोट असा आवड वाजून दवरलेला एक्झॅक्ट लूट घासता काही असं तांतू बरयलेलं असं अर्थ जतकी ना की वाजित वचका वाजित 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 आता अंत एक्झाम्पल कसं दिलेलं प्रभुपादान म्हणारे गाय आयला घराक गाय येतरी दार काढूक येना जाल्यार वय दार काढू सिकतरी कडेर कितला ऐकून दार काढचे दूध काढचे लोणी काढचे तूप करचे समेत शिकून सोडताचे फटाफटा पटा म्हण तशीची फर्स्ट आम्ही बुक हाडका मागीर अर्थ जात की ना की हई म्हणून दिसता वाजिता 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 कितले एक्सपर्ट जाता म्हळ्यार बुक एंड जेवच भितर तुम्ही विंगड जना सांगू स्टार्ट करताच प्रवचन दिवचे स्टार्ट करता तितले बुद्धन जाताच. तशी बुक्का पुरे
कसं साधारण म्हण लेखच्याना अर्थ जायना म्हण वे लेखका म्हणना ह्यो इतले बुक वाजू का इतले दिवस भितर वाजू का म्हण तुमका एग्जाम येना जाल्यार वाजूचे कंपल्सरी यू मस्ट रीड वाजूचे वाजूकाची पळया ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले क्लास जाता असताना मस्त जन बयसून असताची तदना ತದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನನಂತೂ ತದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಜತ್ತ ಆಲ್ಟರ್ ದೇವ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೋನ್ असतात ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತದನ ಓಪನ್ ಜತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ उठून गेलेंची देवा पळोवच्याक तदन भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणताची कोण पुरे गेल्लेंची पळया तांणी पुरे दोळे एक्सरसाइज करू गेल्लेंची म्हणरी देवाक दोळ्यान पळोवच पशी आम्ही देवाक खंय दुखून पळोवका की कन्ना दुखून पळोवका हे कसं नाही माताजी टॉपिक कसे रीडिंग हे उलयता अशें आयकूच बगे प्रभुपाद म्हणटाची कसं की गोसबे हे वाजूचे कसं आसा ते श्रवणम म्हण सांग केदना पळया reading Srila Prabhupada's books is purely meant to increase Hari Seva and reading itself is pure bhakti shravanam. Real reading gives rise to pure preaching in the form of distributing the books of Srila Prabhupada. तशी कसं की बुक अंत वेदव्यासान सांगचे आम्ही ऐकूचे नारद मुनी उल्लोचे आम्ही ऐकूचे कृष्णान उल्लोचे भगवद्गीतेंत आम्ही ऐकूचे आम्ही ते कन्वर्सेशन वाजित असचे ते तांणी सांगचे भाषण संभाषण जाल्या निमित्त ते खंयचे अंत येता नवविध भक्ती तू श्रवणम येता श्रवणम भक्तीचे फस्टाचे स्टेज फस्ट हंत सुरवेचे मेटल म्हणारी ऐकूचे तशें जावन भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणटा कोण पुरा दर्शन करू गेला दर्शन समेत देवाल इम्पॉर्टंट तितले नाही ऐकूचे ताजे पशी चड इम्पॉर्टंट कितलीकी जनाक वृंदावना वचू जायना अशी आशा पुरा मायापुरा वचू जायनी वचनी आशा पुरा केन्ना वचा जायना देवस्थानाके वचा जायना इस्कॉन वे लागीना खंय वचा जायना कोणे भक्त नाची खंयची कंडिशन असल्यार वय बुक अंतू कोणा लागी असता बुक वाजिला री साक्षात कृष्ण आले दर्शन हे भागवत आणि कृष्ण विंगड विंगड नाही तशें जावन ते बुक्काचे दर्शन करचे म्हणारी कृष्णा दर्शन केलेलं म्हणके बुक कशी आपळारी कृष्ण आपळेल म्हणके ते ओपन कोन वाजिलारी कृष्णान उरलेले म्हणके भगवद्गीत की भागवत की कृष्णान संग मेळ की ते ताचे पशी होड कसं जाव का आमक ते फील जाता वाजिताना प्रभुपाद म्हणताची you can associate with me by reading my books तुम्ही हांव ना म्हण लेखून उकाची हांव बुक्कान तस तुम्ही मेगेल संग बुक्का दुखून घेवेत म्हण सांगताची तशी आम्ही भावार्थ पर वाजिताना आमकां कशी जाता म्हळ्यार हांगा प्रभुपाद बैसून सांगता असाची म्हण फील जाता कोण पुरे मस्त वाजूचे अभ्यास दोन घेऊन असता तांकां पुरे त्या फिलिंग सुलभ जाता प्रभुपादाला टुलोचे आणि कसं जात म्हणारी ते वाजिता वाजिता आमगेले सिक्स्थ सेन्स की कसं की प्रज्ञा जागृत स्थितीर असता सकाळी वग्युटोच्याक पुरा त्या सिक्स्थ सेन्स भारी हेल्प करता तितले मात्र नाही ते वाजिता वाजिता ते सिक्स्थ सेन्स फुल ऍक्टिव्ह आशिल्ले निमित्त आत मुखार जावचे तसले अशें जाताले तशें जाताले समेत फुल ऍक्टिव्ह जावन आसता कळचे स्टार्ट जाता तशें जाताचे म्हण न्ही केन्नाय समाज म्हण न्ही जाल्यार ऍक्टिव्ह असता सिक्स्थ सेन्स तशें जावन तितले पुरे जावका जाल्यार आमी वाजूचे एक अभ्यासू धवन घेवका वाजूचे म्हळ्यार साक्षात श्रवणम साक्षात तसं आता भागवत वाजिल्यार साक्षात प्रल्हाद महाराज जाले ध्रुव महाराज जाले देवाले पुरे डायरेक्ट आमकां संग मेळटा कितलीकी जनाक डायरेक्ट भक्तांगे संग 24 गंटे मेळता सगळो वेळ आमी देवस्थाना वचून बेस्ट जाता ना जाल्यार पुस्तका निमित्त आम्ही सगळो वेळ भक्तांक गेले त्यावे शुद्ध भक्त भागवत गेले संघ प्रभुपादाला संघ सगळो वेळ घेवचे साध्य तशी आम्ही पळया स्कूला आम्ही सगळे आमगे जीवनाचे 20 कितले 20+ इयर्स वाजूचकच यूज केला बाई की नाही दोन्ही 3 वर्ष असताना कोण LKG UKG एका क्लास 2 क्लास 10th स्टँडर्ड PUC कॉलेज ताजे मागीर हायर स्टडीज हे म्हणून साधारण 20 वर्ष आम्ही वाजूचा यूज केला
कितले की जनाक ते वाजून वाजून कंटाळ येऊन गेला म्हणा री त्यावे कुशेर वाजिलेल्वे नाही इष्टच की ना की कंपल्सरी म्हणून सांगून आम्ही वाजिलेले मी तर बुक म्हणारी वंकार येऊन गेला अयो आणि अठर बुक देवा अल्वे करताची हा जलारी ते आम्ही कशी वाजेल म्हणारी एक वर्ष वाजून वंकार येऊन ते काणू ते एक्झाम पास केल म्हणून कळली कुळे काण उडेला कोणी वापस वापस दवर ते खुशेरी आज ते वाजिलेल तसल ना जलारी आम्ही वಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಷಯ ಖಾಲಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲ್ಲ केमिस्ट्री बॉटनी जिओग्राफी मॅथ्स कन्नड हिंदी देहाक संबंध पाविल आमका एक सर्टिफिकेट मेळची खातीर बॅचलर ऑफ इंजिनियरिंग बी कॉम तशें म्हण एक सर्टिफिकेट खातीर हजाराला बुक वाजिला वय की नाही नोट्स बुक कॉपी बुक टेक्स्ट बुक गाइड बुक टेबल बुक प्रोजेक्ट बुक हे मॅन्युअल त्या मॅन्युअल हजार बुक खाली एक सर्टिफिकेट त्यावे आमगे देहा खातीर देवा खातीर आमकां एक एक बुक ते भागवत भागवत पुढे भगवद्गीता भागवत ನಂತರ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕರ್ಕದಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಗೆ 18 ಬುಕ್ ಓದಿಲಾರ್ವೇ ಪಾವತಾ ತಕ್ಕ 18 पुस्तक ते हो 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 करताची जाल्यार कोणाक बद जावन जीवनांत एक गुरी आसा गुरी पावका जीवनांत आमगेले कसल आम्ही आयला आमगेले जीवन सार्थक करचे कशी परिपूर्ण कशी करचे म्हणून सांगून कोणा एक मन आस त्यांनी मात्र हे बुक घेताची घेवची मात्र नाही वाजिताची वाजूच मात्र नाही त्यांनी जीवनांत अळवडिसिताची व्हडली भक्त जाताची ताजे ಬಗ್ಗೆ विंगडांक सांगताची ते पुस्तकाचे महिम ते आमगेले शुकदेव गोस्वामी म्हणताची कसं की गोस्वामी दोन्ही स्कंदा दोन्ही श्लोकांत म्हणताची एका अध्यायाचे श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणां संति सहस्रश अपश्यत्तात्मतत्व ग्रहेषु गृहमेधिना म्हणून सांग श्रोतव्य म्हणून ऐकूचे तदनपुरे प्रिंटिंग म्हणून चड मीडिया नासिले श्रुती श्रुती माध्यमारी पुरा देवाल पुरे ज्ञान ऐकूच रीतीर आसिले पुढे गुरुन शिष्याक सांगचे ते श्रुती ऐकूच रीतीर त्यांनी मुखार सून वचचे वेदव्यासान फर्स्ट बरोच स्टार्ट केलेले हे शुकदेव गोस्वामी म्हणताना प्रिंटिंग म्हणून हे नासिले तशें जावन तांणी श्रोतव्य ऐकूच ಬಗ್ಗೆ मात सांगला आता आमकां ऐकूच आनी वाजूच एका म्हणून कळला शुकदेव गोस्वामी साम्म बिश्टयताची कसं की कोण भौतिक जावन बंधन अंतसाची तांकां ऐकूच्या खंडापटे विषय असता वाजूच्या खंडापटे विषय असता स्कूलाचे कॉलेजाचे जाल्ल्यार वय कितली की जाणी की PhD अन्नेक म्हणून ताजी म्हाका कोण आसा जी दिवसा न्यूज पेपर मॅगझीन अन्नेक व्हॉट्सएपार 100 इतले नाकना तेल मेसेज पुरा वाजूचा टाइम असता कोणाक देवाल ಬಗ್ಗೆ इंटरेस्ट ना भौतिकांत बुड्डून असताची तांक वाजूच्याक भरपूर विषय आसा भरपूर टाइम आसा येया रे देवाल ऐकया रे देवाल वाजिया रे देवाल घेया रे म्हणरी इष्ट ना तकाची शुकदेव गोस्वामी म्हणता गृहेषु गृहमेधिना तांक कसं म्हणताची ग्रहमेधी ग्रहमेधी म्हणा कसं ने त्यांनी बंधनांत आसाची गृहस्थ आश्रम गृहस्थ नाही त्यांनी तांका कृष्ण सेंटर ना तांगेले जीवनांत देव जाव का म्हणना खाली एक वचून पाय पडचे तितलेची त्या काय व्हडले भक्ती नाही त्यांनी कसं की त्यांनी कुर्ची पुरा कंच कतीरा कुटुंब भरणे नवा थंगेल फॉट बर्च कतीरा एक बेडरूम घर असं 2 बेडरूम करची कतीरा 2 बेडरूमात पावना इंडिपेंडेंट पावना डुप्लेक्स जाय डुप्लेक्स पावना एक चढू एक फ्लोर जाय म्हणून तिथले करची कतीर कुटुंब भरणे नवा कुटुंबास लक्झुरी कतीर त्यांनी कसं करताच की निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा तांगे सगळे जीवनांत नीद खेळून जाल्यार वय वाडना एक्स्ट्रा काम केल्यार संबळ चड मेळटा म्हणून सांगून तितली कष्ट बगल्यार वय वाडना रात पल नीद खेळून वय त्यांनी कसं नाही तांगेले कुटुंबा खातीर तांगेले एक इंद्रिय तृप्ती खातीर तांगेल बायले लोट्टू गम्मत करचे खातीर त्यांनी कसं जगते करू रेडी आसाची गृहमेधी कंचा इष्ट ना देवाल विषयांतू इष्ट ना देहापत्य कलत मस्त डिटेल असं या पुराई शुकदेव गोस्वामी बिष्टयताची
कसं म्हणून देवाल बग्गे ऐकना त्याला तांगेल जीवन वेस्ट म्हणून सांगून देहापत्य कलत्रादिष्वात्मसैन्येष्व सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति मरता म्हणून ಗೊತ್ತಸ್ಲಾರ್ವೆ ಗೊತ್ತು ನತ್ತಿಲ್ ಮಣ್ಕೆ ಕರ್ತಾಚಿ ಹಾ ದೇಹ ಆಪತ್ತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಕ್ಷಿಸೋಣ आमगेले टाइम उपयोग करचिसोण देवाल खातीर पुरा करचिसोण आम्ही कसं करता की आत्मसैन्येश्व आत्मसैन्य म्हळ्यार आमगेल आत्माक रिलेटेड मिगेल बायल मेगेल चेडू अहम मेथी मेगेल नेकलेस मेगेल पंगर मेगेल आस्ती मेगेल बैंक बैलेंस मेगेल समाज मेगेल भाषे मेगेल देश मेगेल 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 म्हणून जीवन पर्यंत त्या मेगेल मक्षीची वचून मरताची हा तांगेले एद्राकची मरण असं जाल्यार वयतानी सिरियस जायनाची तक्काची कसं करका की तश जावचनच म्हणून आम्ही कसं करका की तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरी श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चोच्छता भयम तक पूरा एक परिहार की कसं की देवाल बग्गे ऐकाया देवाल बग्गे सांगा देवाल हे दोन केल्ली कुडले केदन देवाल बग्गे ऐकताची तदन ऑटोमॅटिक देवाल उडगास येता केदन देवाल बग्गे विंगडाक सांगताची तदन ऑटोमॅटिक देवाल उडगास येता हे कंचे एक केल्यार वय तिन्नीच फ्री स्मरणम फ्री श्रवणम केल्यार वय स्मरणम फ्री कीर्तनम केल्यार वय श्रवण स्मरणम फ्री उडगास येता तशें जावन एक कामांतू दोनी भक्तीचे सेव आमकां मेळटा तशें जावन आमी कसं करता की देवाल बग्गे ऐकुका देवाल बग्गे कीर्तन कीर्तन म्हळ्यार खाली हरे कृष्ण कीर्तन म्हण नाही भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणटाची कीर्तन म्हळ्यार खाली देवाले कीर्तन मात्र नाही कीर्तन आचार्य शुकदेव गोस्वामी हरि कथा ग्लोरीज ऑफ हरिनाम हरी कथा कॅन बी ब्रॉडकास्ट मच फार्दर ऑन दिस प्लेन त्यांनी म्हणताची हरी कथा समेत कीर्तन हरी कथे सांगचे हे भागवत करचेस पळया पळया हंगश म्हणला पळया प्रभु चैतन्य महाप्रभू फेमस डिक्टम कीर्तनीय सदा हरी म्हणल्यार हरे कृष्ण कीर्तन मात्र करचे नाही generally understood to promote unceasing chanting of the holy names as an injunction for non-stop glorification of the Lord by Hari Katha. हे भागवत कथे करचे कहाणी सांगचे भगवद्गीते कहाणी चैतन्य चरितामृत कहाणी हे पूरा सांगचे वय कीर्तनम अंतेता कोण देवाल बग्गे सांगता ते कीर्तन कोण ऐकता ते श्रवण त्या दोन्ही जाताना त्यांनी देवाल उडगास करताची ते स्मरण तशी आमगेले भवरोग म्हळ्यार कसं नाही हांव मेगेले म्हणून वच्ची पुसून वचका जाल्यार कसं करका की देवाल बग्गे ऐकुका खंय दुखून ऐकुका युट्यूबान तू अमरेंद्र प्रभू अमोगलीला प्रभू हे म्हणून एक क्राश असं ते नाही ते बी ऐकायची बट ते नाही सोर्स ते शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव प्रभुपाद प्रे म्हणी खंय दकून ऐकुका शुद्ध भक्ता दकून ऐकुका गुरु परंपरे दकून आयलेले भक्ता दकून ऐकुका आमकां डायरेक्ट वेदव्यासाल श्लोक आमगेल आराध्य देव काशी मठाचे वेदव्यास आराधन करची म्हणून खाली तांगेल मूर्ती पूजे आराधन केल्यार पावना तांक खुश जावच केदा ना तांनी तांगेल जीवन भागवत बरोच खातीर समर्पण केले निमित्त तांणी केदा ना त्या लास्ट तांगेल लिटरेचर ताजी मागीर तांणी कसनय शास्त्र बरयनी कितले खंयचे एक श्लोक वय बरयनी तशें जावन तांणी तांकेल आराधन वेदव्यासाल आराधन म्हणा कसं नाही तांणी खंयची ग्रंथ दिवच खातीर आयला ते ग्रंथ घेवन ताजे आस्वादन केल्यार तेन बद वेदव्यासाल आराधन आनी कसं म्हळ्यार आम्ही शुद्ध भक्ताले प्रभुपाद तसं शुद्ध भक्ताले रियलायझेशन पर्पट आदकोन वाजुका ट्रान्सलेशन वर्ड टू वर्ड पद पद अर्थ वैदिಲ್ಲ हे संस्कृत अर्थ जन पद पद अर्थ त्या समेत वाजुका तदना आमगेल जीवनांतू एक चेंज जाताची हे बुक म्हाका 1.5 वर्षा पूड मेळ्ळे हे बुक हांव तुमकां दाखयता अशें बुक हे एक वैकुंठवाणी म्हणून प्रभुपादाले 4200 ಲೆಕ್ಚರ್ एक डिवाइस आसा हे बुक हाजी डिवाइस आवटू फ्री मेळ्ळा बुक ते 4 बुक फ्री मेळ्ळा अशी ताका रिचार्जेबल बॅटरी आसा
ताका कसं त्यांनी चार्जर बी दिला वारा एक पण गल्लारी ते ताजीतलं चलतं असतं इंटरनेट जाव का म्हणणं काय ना ते कंटिन्युअस भगवद्गीता भागवत चैतन्य चरितामृत इनिशिएशन लेक्चर फेस्टिवल लेक्चर ವಾಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೀರ್ತನ ಪೂರಾ ಸಂತು ಆಮ್ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ जात असता 24 25 26 27 नामक युट्यूब अन पुरो पळयता म्हण लेक्चर एक राशी आमका कोणकोणा लेवन आमगेल मन पुरा खंय खंय वचून कस कसा जावन कಡೆ ಎಂಡ पळचे ना वेद प्रभुपादल वे ऐकूच ना समज जाव कसिल पळत ना काली 1 to 6 ऐकल की 7 ऐकल की 24 ऐकल की कसं म्हणून उडगस कंटिन्युटी वेसना तशी युट्यूब पुरो नमगून बैसून करता त्या फुल्ल माय तशें अंत कसं जात म्हळ्यार इंटरनेट जाव का म्हणना अशी ऑन केल्यार गट्टी आयकता. Welcome to Alt Classic. SD card mode. अशें केल्यार ते पॉज जाता अशें केल्यार नेक्स्ट बटन प्रिवियस बटन आनी फास्ट फॉरवर्ड नेक्स्ट बटन ओतून जाल्यार 10 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड अशें पुरे अंतू जाता. तशी हे बूक हे घेतला प्रभुपादल कंटिन्युअस ऐकूया म्हणून सांगून घेतला ते घेताना ताका 4 बुक फ्री मेळ्ळे तांतू हे एक बुक यू मस्ट रीड म्हणून सांगून 1.5 की 2 वर्ष जाले हांव ते वाचून तादा ना त्यावे थोडे पेज वाचिले ते वाचून म्हाका कितली इन्स्पिरेशन मेळ्ळी म्हळ्यार कितली इन्स्पिरेशन मेळ्ळी म्हळ्यार तादा ना हे अर्ध वाचून हांव थंय दवरून भागवत वाचूचें स्टार्ट केलें तादा ऑलरेडी चैतन्य चरितामृत वाचित आसली ते फास्ट फास्ट वाचित आसली बुक्का दाखोवन वयनाय ते पूरा रब्बून चंदकोन हांव वाचूका म्हणून सांगून भागवत स्टार्ट केले 1.5 ವರ್ಷ जाले मेगेल कामामध्ये चेडवाल मध्ये अंगडी मध्ये पुरे मध्ये जाल्यार कंटिन्युअस वाचून वाचून 1.5 ವರ್ಷ ಅಂತೂ देवाल दयेन कृष्णाल दयेन प्रभुपादल दयेन एक राउंड भागवत वाचून जाले म्हाका तांतू कितले एक मन आयले म्हळ्यार ताचे ಬಗ್ಗೆ पुरा जन सांगका म्हणून जोर एक उत्साह आयले कसं म्हणून प्रभुपादल परपट त्या नमने आस म्हळ्यार तुमकां यो इतली लायक पॉइंट तांणी पुरा आयकना जाल्यार वाचिना जाल्यार तांगेल जीवन वेस्ट जातमो तांणी वापस वापस कितले येवन तेवका जाता म्हणून सांगून तांकां पळोवन बेजार जावचें स्टार्ट जालें ताका विंगडच्यान म्हणलें वैष्णवा पुरो परत दुःख विंगडाल दुःख पळोवन तांकां बेजार जाता तशें जावन तूं वाजिता अशें निमित्त तितली पुरो जाता आसा आता 1.5-2 वर्ष दाखोवन खंयचे सेशन हांव आयकनी युट्यूबाचे पुरो खंयचे मेगेल टायम फोनाक वच्ची टायम पुरे सादारण 1-2 घंटे चड एक्स्ट्रा मेळ्ळे त्या टायमान हांव वाजीत आसली मागीर सगळो वाजूचें जातवें ना सगळो वेळ जप करूं जातवें ना तातूंत कसं करता आसली उंबळताना घासिताना रांदप करताना पुरा हें घालून दिसचें एकडे भागवताची काणी वेळ आयकत आसल्या प्रभुपादल डायरेक्ट वैकुंठवाणी म्हणाची नांव वैकुंठ असेल म्हण काय जात आसलें त्या एक पॉइंट्स प्रभुपाद म्हणटा म्हळ्यार बॉम्ब शी कांय भारी कष्ट ना हांगेल इंग्लीश कांय सिंपल आसा आनी तांणी म्हणलें नवे जनाक जालें निमित्त सिंपल जावन तांणी सांगला व्हडोड्ड लेक्चर वयनी 20-30 निमिषाचे म्हळ्यार व्हड लेक्चर 10-15 मिनिटाचे लेक्चर ते ऐकून एकडे वाजून भारी एक म्हाका जाल्लें चिके कसकी इम्प्रुवमेंट आसा हे 2 येवची पयस फुडें प्रभुपादा बुकांनी ऑडियो हांव एक कडेन क्लास अटेंड करता आसली ते ब्रह्मचारीला तांकां प्रश्न निमगेलेले हाऊ टू एडवांस इन स्पिरिच्युअल लायफ हांव 10 वर्ष देखून आसा म्हाका कसं न्ही मुखार वता दिसता बोर जाता आसा हांव प्रचार करतास जप करतास पुरो जाता जाल्यार कसं न्ही गंमत जाता ना कसं करचें ताका तांणी म्हळें म्हाका प्रभुपाद तांगेल मेगेले गुरु महाराज तांकां म्हाका हांव हेच क्वेश्चन गुरु महाराजान निमगेले ताका तांणी म्हाका 2 पॉइंट सांगिल्ले ते हांव फॉलो करतास तूं वय करी कसं म्हळ्यार प्रभुपादास बुक्स अँड प्रभुपादास ऑडियो त्या दोन्ही फॉलो करका मागीर आमगेल महाराजान म्हणला पुरा 4,332 लेक्चर ऐकून जातरी मेगेल आयक म्हळ्यार इवन गुरु महाराज लेक्चर आयकना जाल्यार बाई वडना विंगड कोणाला ऐकूचे सांगन तांणी तांगेल आयकना जाल्यार वडना प्रभुपादल फर्स्ट आयकयाची म्हणून सांगून तांणी सांगिल्लें ते म्हणटर म्हाका दिसलें वय नवे हांव प्रभुपादल बुक्स वाजूच ना म्हणून सांगून हे ताका समजून 1 वार भितर हांव सोदूच्या कांय वचनी देवाले दय की कसकी हे एक मेळ्ळें कडेरी हे वाजिताना हे मेळ्ळें हांत निमित्त म्हाका भगवद्गीताचे मध्ये 2 पंथ जाल्ले नेक्टर ऑफ डिवोशन 2 पंथ नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन 2 पंथ सान बुक घेतली की पुरे जाल्ले तशी तितली 1.5 वर्षान इतली पुरे डिफरन्स जाल्ले कशी एक ऑथेंटीक हियरिंग एक ऑथेंटीक रिडिंग सो मेगेल एक्सपिरियन्स हांव सांगिल्लें मस्त जनाल एक्सपिरियन्स आज इतले एकली फोन आयला म्हाका 2 वर्षां पुर्ती हांव चेडवाल क्लास घेता आसतना ती अटेंड करता आसली एकलेला अम्मा
ती तिगेले एक्सपिरियन्स त्याची कितली लायक असे बुक हांवें पर वाजू सोडून यो कोण कोणाल क्लास ऐकून भिवन गेलेली हो कितली पुरो असं म्हाका कळत की ना की आता भारी एक कॉन्फिडन्स आयला आणि प्रभुपाद म्हणटाची पळया त्यांनी एक साधना म्हणून दिला एक पुरो जनानं खाली जप करचे करकचीची ताजे ते जप करचे 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ असला री ते वरलेले 23 ಗಂಟೆ आम्ही कशी करका म्हणारी ते जप इम्प्रूव्ह जावचे म्हण कस का ताका तांणी कसं केला दिवसा 3 ಗಂಟೆ आमकां आनी एक साधन दिला कसं म्हणारी हियरिंग हियरिंग ಅಂತೂ 2 दिला त्यांनी ऑप्शन कसं म्हणारी 2 दिवसा मिनिमम 2 जो 3 ಗಂಟೆ ऐकू का की एकही लेक्चर ऐकू का प्रभुपादाले ना तांगेले शिष्याले ना वाजू का की त्या दोन्ही में हियरिंग ಅಂತ ಇತ್ತ मिनिमम 2 to 3 hours हांव आज बेसून लॅक करत आसली चैतन्य चरितामृत स्टार्ट केला इतलेची 3 अध्याय तसं सगळे चैतन्य चरितामृत एंड जावका जाला री 3 महिने भितरी दिवसा 3-4 ಗಂಟೆ बसल्या जाल्या सगळे चैतन्य चरितामृत एंड जाता तशी प्रभुपादन म्हणाल दिवसा 3 ಗಂಟೆ बसल्यार कसं जातके बेसकाचीची साधना साधना आमकां एक आमगेले एक तत्व असना त्या करेक्ट आमकां गट्टी बेसता हल्लोचे जायना कोणे येवन तो अशी हो अशी ना खडेर आमकां कोण कोणाला ऐकूचे इंटरेस्ट असना आमकां कसने विंगडा आमकां पुरो हेल्प करता म्हण दिसता आमगेले आदेश ते ना गुरु परंपरेन आमकां दिलेले आदेश कसं यारे देखा तारे का कृष्ण उपदेश ते ऑटोमॅटिक गुरु परंपरेचे आमकां अनुग्रह येता आनी ते सांगूक विंगडा पळयल कुळे ते दय येता सांगच्याक मन येता तशी त्या प्रभुपादाल इन्स्ट्रक्शन तशें आसा पुरे जनांनी ते ट्राय करता चैतन्य महाप्रभू जप करता आसले वय 2016 म्हण आसिल की ना की जाल्यार सतत जावन जप करता आसले जाल्यार तान एकक पंत हरे कृष्ण म्हणटा दोळे देखून बडा 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 उद्द येत आसले नईशी उद्द येत आसले आम्ही पुरो रडला री रडच्या येवचे बारी उणे देवालंतू आलोचन कोण रडच्या येना रडल्यार हंग देखून हंग ते समेत आमकां दोळे उद्द येना आयल्यार वयता सुकून वता त्यावे पुरे जन दाखोवका म्हण शो कोण आमी शिकोवन दवरनासताची जाल्यार चैतन्य महाप्रभूक त्या नमने भावारी तो म्हणणे तांगेल पूर एसोसिएट्स पूरा जनाक त्या नमने भाव येतसिले हरे कृष्ण म्हणटा म्हणारी नईशी उद्द आवळतसिले त्या नमने येतसिले पिचकार शिवतसिल के उद्द तशी तांक भाव येतसिले कसं लाख त्यांनी खाली जप करची न्ही आसिले त्यांनी अनेक कोण दाखयला चैतन्य महाप्रभून अनेक विषय कोण दाखयला कसं म्हणारी नित्यम भागवत सेवया म्हणारी 1 घंटो क्लास ऐकायची 1 घंटो तशी नाही नित्यम म्हणारी प्रभुपादांत बरयता केदनाय म्हणारी डेली म्हणणे सगळो वेळू म्हण अनन्य चिंतयंतो माम सततम कीर्तयंतो माम म्हणारी तश म्हण कसं म्हणारी सगळो वेळ केदनाय केदनाय म्हणारी निद्दांत वय केदन आम्ही सगळो दिवसांत देवाले कोण घेऊन असताची देवाले ऐकूचे उल्लोचे वाजूचे जप कीर्तना सांगचे पुरं करताची निद्दांत वय ताण जेवचे तशी जावन नीद वय आमगेले तदना दिव्य नीद जाता तशी कीर्तनीय सदा हरी चैतन्य महाप्रभू नम कोण दाखयला नित्यम भागवत सेवे तांणी डेली भागवत ऐकत आसले तशी तदनपुरा वाजूच तितली मिडिया नासली जाल्यार आज गूगलान पळयत आसली तांगेले हँड रायटिंग कशें आसा म्हणपा ते मॅन्युस्क्रिप्ट म्हण कसं ते ताळे गरीन तू तांणी चैतन्य महाप्रभूले भागवत कसं चंद बेंगॉलीन बरयला एकूल प्रिंट केलेलं म्हण एक पेज ಅಂತೂ 4 ಲೈನ್ ते भरतपूर म्हण एक गांव ಅಂತೂ असते ते श्रीवास श्रीवास ठाकूराक तांगेले तांकां चैतन्य महाप्रभू गळ्यांत एक देव असता लांबून कृष्णा मेयो कृष्णा म्हणून सांग तान ते मेयो कृष्णानी ते चैतन्य महाप्रभून हातान बरयलेले विथ साइन ते ताळेघरीचे दिवन असता श्रीवास ठाकूराक तांणी आता ते भरतपूर म्हण एक तांणी तांचे एक कंचकी वंशात तांणी ते पूज कोण घेवन आसले तांतू अक्षर कशें छंद तशी तांणी दाखयला कसं म्हणारी भागवत आस्वादन करता भागवत तांणी ऐकत आनी तांकां पुरे रडचे येत आसले त्यावे तशी पुरे तांणी आमकां दाखयला तांगेले जिवनांत कसं म्हणारी नित्यम भागवत सेवे करका तदन जप मन येता त्या दोन्ही मे करका जाल्यार एकडे वाजूका वाजिले तदना आमकां कसं कॉन्शियस असताचे आमी आनी त्यावे खंय देखून वाजूच न्हय खंय देखून ऐकूच न्हय एक फिक्स जावन आसता आमकां आमगेल्यान तू कितली भाग्य म्हणारी
श्रीला प्रभुपाद आमकां मेळ्ळ्यांची तांणी आमकां राखल्यांची तांगेल जिवमानांत कितले कश्ट जाल्यार व्हडना आमगेल खातीर कश्टार बुक बरयला ते पूर आमी वाजीन जाल्यार आमगेले आमी तांकां कांय रेस्पेक्ट दिनातील म्हणके वेस्ट आमगेल जीवन बरोच्याक कितली टाइम घेवन आसले आमी स्वल्पय वाजूच्याक एक मन दाखयन म्हण जाल्यार आमी ते गुरु परंपरेंत आसूनय प्रयोजन ना तशें जावन ते तुमी वाजिताच की ना फस्ट बुक्स हाड दवरका बुक्स केन्नाय आमगेले दोळे आसता ते बुक्सा लागीं वच्चे ಗೊತ್ತಸನ್ की ಗೊತ್ತಸನ್ दवरलेले प्रत्येक हेज्जी हेज्जी समेत अश्वमेध याग केलेले म्हणते समक कृष्ण म्हणता ब्रह्माक पद्म पुराणांत हेज्जी हेज्जी समेत बुक बुक पळयल्यार ते बुक घरा खंय आसता नारायण आशिल्ले निमित्त त्या घरांत पुरा तीर्थक्षेत्र आसता मायापुरा अवंती अयोध्या कंची पुरा न्हंय आसता गंगा यमुना सरस्वती सिंधू पुरा आसता तशें जावन बुक इम्पॉर्टंट तुम्ही लेखू नका हांव फोन आदोकून वाजिता लॅपटॉप आदोकून वाजिता हांव अशी हांव तशी हांव जाल्यार त्या पुरो न्हय ते पूर तान तशें पुरा माय ते पुरो आमकां टाइम वेस्ट जावचे आमकां कंटिन्युटी वेसना हांव फुडें वाजून पळयला ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಜಿಲ್ಕಿ 26 ವಜಿಲ್ಕಿ 32 ವಜಿಲ್ಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಸನ ತಂದು ಸ್ಕಿಪ್ जावच चड दोळ एक्सट्रेन चड आमकां लाईन मार्क करू जायना पर्सनल टच आसना देवाक आमी सापडताना पर्सनली हा हा टच आमी उडगास आसता हे श्लोक हंग आयलेले हे प्लेसान तू हंग श्रीवासाक हंग चैतन्य महाप्रभू अशें म्हणलेले थंय ते अशें आयलेले ते पुरो आमकां पेज पुरो उडगास आसता इलेक्ट्रॉनिक वाजिल्यार ते पूरा कसनय आसना फीलिंग वे आसना कसकी एक कहाणी म्हणे कळत बिना तत्व माते वचना तकाची ते पुरो वच जाल्यार आमकां प्रभुपाद तदना म्हणटा आशिल्ले यूज इलेक्ट्रॉनिक मिडिया ऑल्सो म्हणी ब्रह्मान आमकां दिल्लेले वय बुक चैतन्य महाप्रभूने दिल्लेले वय पुस्तक फॉर्मॅट सनातन गोस्वामी प्रभुपाद पुरा आमकां मेळ्ळेले बुक फॉर्मॅट आशिल्ले निमित्त बुक वाजिल्यार मात्र ते इफेक्टिव्ह आनी खंयची मोड एक एक पंत क्लास हरे कृष्णा नेटवर्क इश्यू आशिल्लो दिसता आयकत आशिल्लो इतले वेळ उलयत आशिल्ले हा वही मत हा हा इलेक्ट्रॉनिक अंतू एक एक पंत क्लास घेताना रेफरन्साक कॉपी पेस्ट करूक दाखोवच्याक खरं जाल्यार वय इलेक्ट्रॉनिक मिडिया यूज करता ते भारी चांग जाता सुलभ जाता जाल्यार आमगेल पर्सनल रिडींग स्वाध्यायक शास्त्र पुस्तक ग्रंथ ग्रंथ रूप आसता तशें जावन पुरा जन बुक फस्ट धवन गया कडेरी बुक ओपन करचे अभ्यास करा ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಗಿತ್ತಾಚೆ ಕ್ವಶನ್ कश वाजूचे खंयची फस्ट मद मध्ये वाजूच बाय तशें म्हणून ताका उत्तर कसं म्हणल्यार फस्ट स्कंद ಅದಕ್ಕೊಂದು वाजूಕ हे फस्ट स्कंद हे नील कलर असता 1 2 3 4 5 6 तशी मुखार सोन वचका प्रभुपाद म्हणटा 9 स्कंद वाजू आतपळे भगवद्गीत जाले तुमगेले वाजू नाही जाले म्हण लेखता आणि भागवत वाजूक जाल्यार फस्ट भगवद्गीत वाजूकची तशें बाय काय ना वाजिल्यार वेचे हांगा जायन जाल्यार व्हडना भागवत कोणे वाजूय जाल्यार चैतन्य सरिताम डायरेक्ट टू वचनकाची ते हायर स्टडीज आशिल्ले निमित्त ताका भागवत वाजून जावपाची तशें जावन भागवत वाजूक जाल्यार भगवद्गीत जायना जाल्यार व्हडना कितली जना भगवद्गीते श्लोक येता अर्थ येना जाल्यार अर्थ वाजूचे ट्राय करताची अर्थ जायना जाल्यार भगवद्गीतेचे तुमकां अर्थ करो सुका जाता भागवत पुराण कोंकणीन तांणी मस्त वर्ष दाखवून खंडापटी प्रयत्न केला भागवत भगवद्गीत तुमकां समर्थ जावचे म्हण आमचे गेल्यार सांगूक केला कितले जन ताजे उपयोग घेवन हडोड भक्त जाल्यांची जाल्यार कितले जन उपयोग वे घेयनी ना कितले जन आत्ताच जॉईन जावन आसचे पुरो तशें जावन तुमी कांय भिवका म्हणना आतां बुक घेयाची आनी फस्ट बुक दाखोवन फस्ट पेज दाखोवन प्रति एक वर्ड वाजूका प्रीफेस आसा इंट्रोडक्शन आसा त्या वाजूका पद पद अर्थ आसा श्लोक असो यो म्हाका श्लोक वाजूचे ना म्हणून कांय भिव नकाची कसं नाही श्लोकांत तशी शक्ती कशी आमकां ताप आयल्यार डोलो क्रोसीन पुरो घेताची पण कसं म्हणून आमकां ना जाल्यार आमी घेताची ते वर्क जाता तशी आमी श्लोक तप्प जाल्यारय व्हडना
ते वाजूचे वाजूका ग्रंथावतार म्हणून आसचे श्लोक भगवद्गीते मस्त जन येता सुलभेर वाजिताची जाल्यार रे भागवत फस्ट फस्ट कष्टशी दिसता जाल्यार रे कांय कष्ट ना पूण म्हाका कांय श्लोक वाजूचे नासले हे हांव फस्ट घेतिल्ली इंग्लीश बुक तांतू इंग्लीश वय वाजूचे ना इंग्लिशार आसी श्लोक येना संस्कृत वय येना म्हाका कन्नड वाजून अभ्यास तातून प्रिंट जायनी हांव मेगेल फस्ट विष्णू पंथाक गुरबीण आसतना घेतिल्लें तातून कन्नड येयनी यो कसो करचें म्हणून संस्कृतपणे वाजूया सुलभ आसा म्हणून सांगून तप 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 वाजूचे केदनी एक बुक जाल्ली की केदनी म्हणून गोतना हांव वाजूचे शिकला कडेक आतां पटा 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 म्हणून फास्टर वाजूचे येता तशी काही हे करका म्हणना कसं नाही भिवका म्हणना येना 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 म्हणून ते प्रभुपादान दिलेले एक्झाम्पल म्हण की फस्ट गाय आडतरी दार काडूक येता ऑटोमॅटिक मागीर तूप तें करूं शिकताची तशी भागवत वय तशीची वाजूचे स्टार्ट केली म्हण जाल्यार मागीर मागीर तुमगेले वाजून एंड जावच भितर व्हडली प्रवचनकार जावं आसताची तितले म्हणटा तुमकां ताजे भक्तीचे ऑटोमॅटिक येता भक्ती ज्ञान वैराग्य सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम भागवत घेतील कडे भक्ती ज्ञान वैराग्य 3 फ्री बाय 1 गेट 3 फ्री तशें जावन त्या ऑटोमॅटिक येता तुम्ही प्रयत्न करचे आमगेले हातान तशें देवाल अनुग्रह केदनाय आसता तशें जावन केदनाय वाजूच्याक मस्त प्रयत्न करा म्हण निमगिता कोणाकय कसं डाऊट असला री निमगू येता